नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माई मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। वास्को दोगा जाणांची जाली ऑनलायन फटवणूक। एपीके फायल डावनलोड करप दोगांक पडले म्हारग। फायली डावनलोड करतकच दोगांयनी वंगडायले लाखांनी रुपया। महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाला नॉन वोवन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन दिवपाच्या निमतान कोल्हापूरच्या दुबावीत जोडप्यांनी फटयले गोंयच्या बायलांक। 25 सरकारी खात्यांनी आदिवासी उपयोजनेंतल्यान निधीचो गैरवापर जाल्ल्याची माहिती आयला मुखार। आतां सावन अनुदान फक्त खात्याचे परवानगेत वापरचो पडटलो। सरकारी खात्यांनी जारी केला आदेश। आमदार विजयन दाबोळे विमानतळावेल्यान मंत्री गुदिनोचेर जे विधान केला त्या विधानाचो आमी करता निषेध। टॅक्सीकारांक विमानतळाक सांबाळपाक मंत्री गुदिनो आसा सक्षम, सांगता टॅक्सी असोसिएशन। दाबोळे विमानतळाचे अस्तित्व आसा धोक्यात। ह्या विमानतळाच्या फुडाराविशीं दिवचे स्पश्टीकरण, ना जाल्यार लोकांक घेवन करतले आंदोलन, विरोधकांची शिटकावणी। पालिका वॉर्ड आरक्षणाविशीं फुडल्या सप्तकांत उच्च न्यायालयात याचिका करतले दाखल। भाजपाक आरोपा खातीर आमचो लक्ष लडटलो, सांगता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय। आता खबरो विस्तारान। वास्को दोगा मनशाची ऑनलायन फटवणूक जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वास्कोच्या एका नागरिकाक एकल्यान बँक खात्याचो अधिकार आशिल्ल्याचे सांगून बँक वेव्हार करपा खातीर ॲप डावनलोड करपाक सांगले। फायल डावनलोड केले उपरांत त्या नागरिकाच्या अकाउंटांतल्यान सुमार 2.30 लाख रुपया डेबिट जाल्ल्याचे कळटा। दुसरे वटेन एका अनवळख्यान एका दाबोळेच्या नागरिकाक आरटीओ ई चलाना संबंधीची एपीके फायल धाडली। थळाव्यांनी ती डावनलोड केल्ल्यान ताका 1.83 लाख रुपया वगडावचे पडले। वास्को पुलीस ह्या दोनूय प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। दाबोळे विमानतळाचे अस्तित्व धोक्यात आयिल्ले आसा। ह्या विमानतळ बंद जावपाच्या वाटेर आसा अशी वावडी पातळिल्ल्यान विरोधी पक्षान भाजपाचेर उतराचे फार पेटयले। 7 दिसां भितर सरकारान ह्या विमानतळाच्या विशयाचेर सविस्तर जाप दिवंक ना जाल्यार लोकांक एकठांय करून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्षान दिला। जाल्यार दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना अशें आश्वासन आमदार माविन गुदिनो दिलें। जेन्ना सावन गोंयांत मोपा आयला तेन्ना सावन दाबोळे विमानतळ बंद जावपाची वावडी पातळत आशिल्ली, जाका लागून दक्षिणेंतल्या वेवसायिकांक बरेच आडमेळीक तोंड दिवचें पडटलें असोय हुस्को लोकांनी उक्तायलो। दाबोळे विमानतळ बंद केल्यार दक्षिण गोंयचें पर्यटन, टॅक्सी वेवसाय आनी हॉटेल उद्देगांत व्हड संकश्ट येतलें। हो फकत एकाच विमानतळाचो प्रश्न न्हय तर दक्षिण गोंयच्या पुराय अर्थवेवस्थेचो प्रश्न आसा। देखून भाजपा सरकारान ह्या विमानतळाच्या फुडारा विशीं आपली भुमिका स्पश्ट करची। 7 दिसां भितर ह्या विमानतळा विशीं भाजप सरकारान स्पश्टीकरण दिवंक ना जाल्यार लोकांक घेवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आमदार विजय सरदेसायान दिली। तशेंच आमदार म्हूण माविन गुदिनो अपेशी थारला। देखून आमदार ह्या पदावेल्यान राजिनामो दिवचो अशेंय विजयान मागले। जाल्यार जीएमआर कंपनी दाबोळे विमानतळ बंद करपा खातीर खूब यत्न करता असो आरोप सरदेसायन ह्या वेळार केला। एडमिरलाक धरून जीएमआरान एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकच हो एअरपोर्ट नेव्ही खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून हो इश्यू हांवें असेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून। त्या टायमार मोविन गुदिनान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर नेव्ही खातीर न्ही म्हणून। आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला। मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, दाबोलीचो आमदार म्हणून, कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना। हें पयलें जालें। दुसरें, गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा।
दाबोळी विमानतळ बंद करपाच्या निर्णयाक केंद्र सरकारान मंजुरी दिल्या अशी माहिती खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा असो दावो दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडिसान केला. तशेंच संबंदीत फायलूय फॉरवर्ड केला अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकारान गोंयच्या लोकांचो विश्वासघात केला. दाबोळी विमानतळ बंद जालें जाल्यार आमी खपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी विराटो फर्नांडिसान दिली. आमकां खबर गमल्ली आसा कॉन्फिडेन्शियल सारकी आतां इन पार्लमेंट गोंयचो सरकार कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा सेंटराक फक्त आपणाचे मिनिस्टर हे कदेली सांबाळपाक गोंयांत आनी ओके दिला. सेंट्रल मिनिस्ट्रीक सांगला की ओके तुमी दाबोली एअरपोर्ट बंद करपाक जाता म्हण फॉर कमर्शियल अँड सिव्हिल ऑपरेशन्स. This is very shocking. This is a betrayal, backstabbing of the people of Goa. आम्ही वोगी रावचे ना. सगळ्या लेवलाचेर आम्ही आवाज करतले. We will force this government to take back their decision. दक्षिण गोंयच्या खासदारान दाबोळी विमानतळाच्या कार्यपद्दती विशीं स्पश्टताय मागून संरक्षण मंत्र्यांक पत्र बरयला अशी माहिती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान दिली. केंद्र सरकारान दाबोळी विमानतळाच्या फुडारा विशीं बेगोबेग सविस्तर म्हायती दिवची. GMR कंपनीक मजत करपा खातीर भाजपा सरकार हो विमानतळ बंद करपाचो यत्न करता असो आरोप आलेमावान केलो. दक्षिण गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी खास करून मुरगांव तालुक्यांतल्या आमदारांनी मोपा विमानतळा विशीं स्पश्ट भुमिका जाहीर करची अशें आव्हान ताणें ह्या वेळार केलें. देशांतले जायते विमानतळ संरक्षण दळाच्या नियंत्रण खाला आसून लेगीत नागरी विमान येरादारी खातीर उक्ते आसात अशें ताचें म्हणणें. आज जरी तर चोयल्यार दीस सिम्स टू बी टू प्रोटेक्ट GMR. GMRाक प्रोटेक्ट करपाक एक मोठे हो बिझनस आनी ताबोरतोब म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन डिफेन्स मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हेणे आतां पत्र बरयलां डिफेन्स मिनिस्टराक. क्लॅरिफाय जावपाक जाय की हे जे न्यूज जाता जे प्रपोजल नेवीन घातला टू शट डाऊन दाबोलीम फॉर कमर्शियल ऑपरेशन्स, दिस इज अन्याय. दिस इज अ स्लॅप ऑन द पीपल ऑफ साऊथ गोवा बाय दिस डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट. दाबोळीच्या तापत्या मुद्द्यावयल्यान केजरीवालान आपलें मत मांडलां. लोकां खातीर दाबोळीचें विमानतळ चालूच उरपा खातीर आपूण निमणे खीण मेरेन यत्न करतलो अशें स्पश्टीकरण आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी दिलां. मजगतीं दाबोळी विमानतळ बंद जावचें ना अशें आश्वासन मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिलें. हे विमानतळ नौदळ ताब्यात घेवचें म्हूण GMR कंपनीन दबाव हाडपाचो यत्न करचो न्हय. दाबोळे बंद जावचे ना अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. राजनाथ सिंग जे युनियन डिफेन्स मिनिस्टर आसा ताका आमी मेळ्ळे आनी सांगले इन द हेल्दी प्रमोशन ऑफ टुरिजम इन एंटायर गोवा दोनी एअरपोर्ट उरपा जाय. चुकून सुद्दां दाबोलीम अशें आमी पावलां मारपा जायना की तो एअरपोर्ट बंद जावपा पावता. आनी इतली ट्रॅफिक येवपा शकता आनी येयल्ली बीन आसा इन द पीक सीजन आनी आमी पळयल्लें आसा. सो मोपा एंड दाबोलीम बोथ कॅन सर्वायव. दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कॅन वर्क हँड इन हँड. पण आतां GMR जे आसा हांव मुद्दम सांगता ते प्रयत्न करता आनी ते आतां नेवी यूज करता. अरे तुमी नेवी यूज करता. आमचे वी रिस्पेक्ट द डिफेन्स फोर्सीस, पर्टिक्युलरली नेवी विच हॅव अ बिग प्रेझन्स इन गोवा. When they don't want our airport or civilian operations to stop, you all are trying to use them to say we need it for defense and therefore stop civilian operation. अशें जावपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आमदार विजय सरदेसायान दाबोळे विमानतळावेल्यान मंत्री माविन गुदिनोचेर जे विधान केला त्या विधानाचो आमी निषेध करता. टॅक्सीकाराक दाबोळे विमानतळ आनी गोंय सांबाळपाक पक्ष आनी माविन गुदिनो सक्षम आसा अशें दाबोळे विमानतळावयले ब्लॅक आनी येल्लो युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनाचे वांगडी सांगता. बुधवारा असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी मंत्री माविन गुदिनोची भेट घेतली.
दाबोळे विमानतळावेल्यान बरेच कोफुसांव सुरू आसा. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विमानतळावेल्यान मंत्री मोविन गुदिन्होचेर टिका केल्ली. गुदिन्हो आमदार म्हूण अपेक्षीत थारला ताणें राजिनामो दिवचो म्हूण विजयान म्हणिल्लें. मात विजयान केल्ल्या ह्या विधानाचो आमी निशेध करता अशें दाबोळे विमानतळावेले ब्लॅक आनी येल्लो युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनाचे वांगडी सांगता. विमानतळ उरचें म्हूण गुदिन्हो सदांच कार्यरत आसता. आमकां सरकाराचेर विस्वास आसा. हो विमानतळ ते स्थलांतरीत वा बंद करचे नात. टॅक्सीकारांक दाबोळे विमानतळ आनी गोंय सांबाळपाक पक्ष आनी मोविन गुदिन्हो सक्षम आसा अशें असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सांगलें. युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनान येरादारी मंत्री गुदिन्होची भेट घेतली. सध्याचो तो स्टेटमेंट केला पळय तो कंडेम करता कित्याक सांगता विजय सरचो स्टेटमेंट आमी कंडेम करता. त्या सांग आमकां सांबाळपाक टॅक्सीकारांक सांबाळपाक सावथ गोवा सांबाळपाक गोंय सांबाळपाक आमचो पक्ष सक्षम आहा. पक्षाची लिडरशीप सक्षम आहा. मेन म्हटल्यार आमचो मोविन गुदिन्हो सारको सर ह्यो आमकां दाबोलीकारांक ह्या मुरगांव तालुक्याक सक्षम आसा सांबाळपाक दाबोली. आमचो लिडराचो विश्वास आहा. हा कितें सगळे विश्वास आमकां आमकां कंडेम करता स्टेटमेंट आमी म्हणटा विजय सरदेसाय जो आसा हो आयजूच तेणी स्टेटमेंट केलो आसा न्हू असो तो सीएमाच्या पोतान ते सगळ्या मिनिस्टरांचेर रिजायन जाय म्हणटा तो. अरे हांव इतलेंच म्हणटा की जे काम करतात आनी ते लोकां फुडें हाडून दवरतात. खरें म्हटल्यार आयज मोविन सर हो दाबोळे एअरपोर्ट उरचो म्हणजे कायमचो उरचो परमनंट उरचो हेका लागून ते झटलेले आसात आनी ताका सगळे ताचे मिनिस्टर आनी सेंट्रल मिनिस्टर तांकां साथ दितात. आमी म्हणटा कितें सावथ गोंयान 2 एअरपोर्ट हे मस्ट हे जायच. कोणी कितें उलोवंक मागीर तो अशें म्हणटाले ऑपोजिशन जें आसा पळय ते म्हणटलेच ना अशें न्ही. पूण आमकां दिसता जे आमी आयज मेरेन मोविन सरा कडेन आमी जे प्रश्न काडपाक आयल्या आनी ते तांचेर सुटावे केलेले आसा म्हणून आमकां तेंचे फूल गॅरंटी आसा की ते करून दाखयतले. सगळे सराचेर विश्वास आसा आनी हे सरकाराचेरूय विश्वास आसा की हे हांगासून एअरपोर्ट वोट शिफ्ट करचे ना किंवा बंद करचे ना. आमी सगळे जे एसोसिएशन आहा पळय आयज स्पेशली आयिल्ले ते तांकां थँक्यू म्हणपाक आयिल्ले की तुमी हे इनिशिएटीव घेवन हे उरपाक जाय हो एअरपोर्ट उरपाक जाय म्हणून तुमी काम करतात. आमी सदांच सगळे जे एसोसिएशन सोड आख्खे सावथ गोवाचे लोक जे आसा पळय हे तांच्या फाटल्यान आसा. मजगतीं दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावपा ना म्हूण आमकां संरक्षण मंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याचें मंत्री मोविनान सांगलें. आयकात. सगळ्यांक खबर आसा हेच्यानी एक अफवा घातलेली की दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता म्हणून डिफेन्स स्टॉक घेता म्हणून. ताका लागून हांव दिल्ली गेल्लो आनी बाब सदानंद तनावटे आनी आमचे मान्य मंत्र्याक घेवन आनी तशेंच बाब निलेश काब्रालूय आशिल्ले. आनी तेन्ना आमकां स्पश्टपणे एक आश्वासन डिफेन्स मिनिस्टरान दिलें की हो एअरपोर्ट कसोय बंद जावपा ना. तरी आसतना तेणें सांगलें तुमी फॉलोअप करा आनी फॉलोअप करपाक सेकेंड टायम बाब सदानंद तनावटे आनी हांव गेलें आनी ताका डिटेल मेमोरंडम दिलो कित्याक लागून हो एअरपोर्ट सदां काल आमकां जाय. ट्युरिजम कशें आमचें सफर जातलें आमची इकॉनॉमी कशी सफर जातली आनी ट्युरिजम काबार जातलें. तेन्ना तेणें सांगलें अशें जावपाक शक्यताच ना. आपूण तुका आश्वासन दिता. थोडे लोक जे विरोधक आहा ऑलरेडी सुरू तेंचे स्टेटमेंट करप. अरे हांवूच सांगपी प्रेस आहा की GMR प्रेशर घालता. आजूय सांगता ते प्रेशर घालता. तो सांगता ना GMR घालना बाब राजनाथ सिंग घालता म्हणून. आनी म्हणून हांवें राजिनामा दिवचो. हें कितें ते ताका इश्यूज खबर ना जाल्यार कितें उलयता तो. ताका सोय आनी ओपोजिशनाचें काम तें कर्तव्य जावन आसा ते भाशेन उलोवपाक समजलो न्हू. सो ते परिस्थितीन हांव तामपणे सांगपाक सोदता दाबोली एअरपोर्ट कायमचो सदां उरतलो कोणूच बंद करपाक शकना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर देशव्यापी संपाक प्रतिसाद दिवन पणजे शेकड्यांनी कामगारांनी एका दिसाचो संप केलो. ह्या संपात वेगवेगळ्या कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आनी कामगारांनी वांटो घेतिल्लो. सरकाराच्या धोरणा आड घोशणा दीत तांच्यो मागण्यो पुराय करपाची मागणी केली. सरकाराच्या कामगारा विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली. कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर बेरेस्तारा पुराय भारतभर संप आशिल्लो. ह्या देशव्यापी संपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी प्रतिसाद दिलो. पणजेंतूय आयटक संघटने खाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी आझाद मैदानाचेर येवन घोशणा दीत संपात वांटो घेतलो. कामगार कोर्स रद्द करचो, योग्य वेतन तशेंच नोकरेची सुरक्षा आनी हेर मागण्यो केल्यो. ह्या वेळार सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली. या सभेत आम्ही काय निर्णय घेतात ते निर्णय म्हणल्यार या देशव्यापी संपाबरोबर आम्ही आसात
आसात न्हू आसात न्हू या संपा बरोबर आम्ही जेन्ना मेळटात या पवित्र आणि चरित्रपूर्वक आझाद मैदानाचेर आज 12 फेब्रुवारी 2026 सकाळच्या वेळार बरेच दीस आम्ही हो निश्चय घेतात की पहिल्या सुवातेर हे जे 4 काळे कायदे आसात ते इमिडिएटली ताबडतोब सरकारान फाटी घेवपाक जाय. आम्ही कामगार वर्ग निश्चय घेता की आम्ही झुजून हे 4 काळे कायदे ते आम्ही तांबडे कायदे करतले, कामगारांच्या हिता खातीर करतले, ह्योय आम्ही निश्चय घेता आणि ठराव घेता. दुसरे म्हणल्यार ताबडतोब सरकारान भारतीय कामगार अधिवेशनाची ताकदीन बसका घेवपाक जाय. इंग्लिशीन म्हणल्यार इमिडिएटली कन्व्हीन द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स, जांचो मालक कामगार आणि सरकाराचे प्रतिनिधी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यातले सुमार 25 सरकारी खाते आदिवासी सब प्लॅन येवजणेखाला दिल्ल्या निधीचो योग्य आणि फावो तो उपेग करिनात हे उजवाडाक आयला. देखून आदिवासी कल्याण खात्यान हेर सरकारी खात्यांक आतां सावन नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण ह्या निधीचो वापर फक्त खात्याचे परवानगेनच करचो असो निर्देश जारी केला. राज्यातले सुमार 25 सरकारी खाते आदिवासी सबप्लान योजनेखाला दिल्ल्या निधीचो योग्य आणि फावो त्या प्रमाणात वापर करिनात हे उजवाडाक आयला. ते खातीर आदिवासी कल्याण खात्यान हेर सरकारी खात्याक निधी आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण हो निधी वापरपाचो आणि फक्त खात्याच्या परवानगेनूच निधीचो वापर करपाचो आदेश दिला. हे संबंधी आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक निलेश धायगोडकर हाणें आदेश जारी केला. दर वर्सा सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमातीच्या ST लोकांच्या शिक्षण, भलायकी, कुशळटाय उदरगत, घरा, रस्ते, शेती आणि मुळाव्या साधन सुविधा खातीर आदिवासी उपयोजनेखाला निधी दितात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पालिका बोर्ड आरक्षणाविशीं फुडल्या सप्तकात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन सांगले. आमचो पक्ष भाजपाक खर विरोध करतलो, भाजपाक हारोवपा खातीर लढटले अशें विजयाचें म्हणणें. नगरपालिका वेंचणुकेंत फातोर्डा जिखप हे पयलें लक्ष आसतलें. उपरांत मडगांवचेर परतून नियंत्रण मेळोवपाचो प्लॅन करतले अशें आमदार विजय सांगता. आयकात. आमचो स्टँड आमी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि हांव BJPचे अगेन्स्ट एक सगळ्यांत स्टँड घेवन आहा. हांगा दिगंबर कामत आमचे बरोबर पार्टनर आशिल्लो, BJPन तो नासतना आतां काय ताजे बरोबर आमी पार्टनरशीप करूंक शकना. आतां हो पिटर हांगा उबो रावतलो काय हो OBC जातलो आनी पिटर घरा बसतलो आनी खंय घरचो पडलो हें आमकां खबर ना. सो ह्या आठवड्याक आमी हायकोर्ट मूव करतले फॉर क्लॅरिटी ऑन रिजर्वेशन अँड डिलिमिटेशन. ताजे मागीर आमी आमचो पक्ष बसून कार्नवाल जावन विचार करतले कशें फुडें वचप तें मडगांवांनी. मडगांव वतले वचना जाल्यार आमी हें करचें पडलें न्ही, दुकान बंद जातलें आमचें. फोंडे म्हालांत एकाच दिसा 3 चोरयेच्यो घडणुको घडल्यात. बुधवारा राती उसगांव आनी ढवळे वाठारांतल्या 2 देवळांतल्यो फंडपेटी फोडून रोख रक्कम घेवन चोरांनी पळ काडलो. जाल्यार दुसरे वटेन बोरये वाठारांनी चोरांनी एका बंगलो फोडिल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलिशेन पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. फोंडे म्हालांत एकाच दिसा उसगांव, बोरये आनी ढवळे अशा 3 वाठारांत चोरी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. फोंडेच्या पार उसगांव वाठारांत भवानी सिद्धपुरुश देवळांतली फंडपेटी चोरांनी फोडली. तशेंच कांय भांगरूय चोरिल्ल्याचें देवस्थान समितीन सांगलें. आयकात. टीव्हीन दिश्टी पडटा, CCTVन मनीस दिश्टी पडटा, पूण तो मास्क ते पुलिसांचे हें घालून आसा न्ही, आयडेंटिफाय करपाचें आमी इतलेंच सांगला. आतां हे फावट खंयच्यान गेलो रे? फाटल्या बी गेल्लो त्याच सायडीच्या हातूंतल्यानूच गेलो, जन्नांतल्यानूच गेलो.
अंदाजे कितले किमतीचे सांगपाक शकना आमी कित्याक जाणा ते डोनेटेड आशिल्ले आनी खूब पोन्ने ते भांगर आशिल्ले भांगराचे पुणून ताजे कॅरेट कितकें ताजो कॉस्ट कितको किंवा ताजो वेट कितको कोणें हें करिना ते आतांचे जाल्यार आमी ताजो वेट बी घेतात कॉस्ट घेतात तेन्ना पयलीं म्हणजे ते खूब पयलींचे आसा रिकॉर्डूय चड आसतले वचपाक शकता सांगपाक शकना आमी म्हणून आमी ताजे हें जायना कितें कमीट जायना दुसरे वटेन ढवळे वाठारांतल्या सत्यनारायण देवळात घुसून कांय चोरांनी देवळांतल्यो फंडपेटी फोडल्यो. सुमार 10 ते 15 हजार रुपया चोरयेक गेल्यात म्हूण देवस्थानाचो अध्यक्ष गौरी सतरकार हांणी सांगलें. हांगा काल चोरी जाली कितल्याक अशें जालें तें खबर ना पूण अरावंड 2-3 ह्या टायमाक जाले आसतले. ह्या वाटेच्यान दार फोडून भितर सरल्या. दोनी फंडपेटी आमचे ओपन करून 10-15 हजार रुपया व्हेले आसतले. कॅश व्हेले कॅश. पुलीस आयिल्ले पुलिसांचे सगळे हे करून गेले ते मागीर फॉरेन्सिक लॅब येयल्ले मागीर डॉग स्क्वॉड आयले सगळे आपले तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून गेले. बरें हांगसर CCTV कॅमेरा आसा देवळा CCTV कॅमेरा रातच्या टायमार कित्याक CCTVचेर तूं इजिली धरपाक शकना कित्याक ते तोंडां बांदून बीन येता आयले जाल्यार एटलीस्ट जर तर पुलीस जर तर रावंडाक येवपा लागले जाल्यार मातशें इजी पडटलें तितकें तांकां भंय आसता पुलीस भोंवता म्हणून. म्हज्या हितून तरी फर्स्ट टायम जालें अशें. पयलीं कितें केन्ना जालें हांव अध्यक्ष आसलें जाल्यार ही फर्स्ट टायम जालें. हांव पयलीं एकदां जालें पण आमकां पूण फंडपेटीत व्हेले आनी कितें हें भांगर बिंगर कितें आशिल्लें ना ना ते लॉक फोडपाक आं भायलेच फक्त फंडपेटी दार ओपन केलें आनी फंडपेटी भितरले गर्भकुडीचे लॉक काडपाक पावलो. एक रस्ती वाड्याची पुलीस रातचे रातची अशा टायमार कितें 3 म्हण 4 म्हण तेन्ना कोण आसना आनी लोक फायदो घेता. मजगतीं बोरये वाठारांतलो एक बंगलो फोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. हो बंगलो आदलो सरपंच कॉस्तास लुईस हांचो आशिल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलिशेन घडणुकांचो पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. 70 वाठारात संदेश भास्कर गाडगे हाच्या काजू बागायतीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 300 काजूची झाडां लासून गोबूर जाल्ल्याचें कळटा. हाका लागून सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जालां. उजो कोणी तरी मुद्दाम लायला आसूं येत असो संदेश गाडगे सांगता. बिरेस्तारा दनपारां ही उजो लागपाची घडणूक घडली. कामगाराच्या नजरेक आयल्या उपरांत ताणें धन्याक हे विशीं कळीत केलें. आमची काजी जळ्यो अशें म्हाका आमच्या लेबरान फोन केलो. हांव पावली जावन सुमार म्हाका कॉल येयलो तेजो. हांव वर येयलो पयल्यार सगळे जळटाले. त्या लेबरान थोडे विजयले पण थोडे उरले ते सगळ्या लेबरान मेळून विजयले. हांवें मागीर येयलो पयले जाल्यार आग पेट्टा हांगा. मागीर फायर ब्रिगेडीन कॉल केलो ते येयले तेंच्यांनी आग थोडी विजयली. तेंच्यांनी सहकार्य केलें मदत केली. तेंचे म्हाका सहकार्य लाभले पूण ती तुमकां कशें कोणी लायली दिसता आग ही? कोणी तरी अशी म्हाका दिसता लायली आग ती म्हणजे मुद्दाम आग मुद्दाम आग लायली. लायटीचे कनेक्शन कांय ना हांगा सायडीक घराय ना लावपाक म्हणजे अशें कोण मुद्दाम येवन लायली आसतली अशें म्हाका तरी दिसता. साधारण कितल्यो काजी तुमच्यो जवळ आतां? जवळ 300 काजी जळकी झाडां जळ्या. रोपां धरून रोपां आसा बारीक बारीक मोठ्यो काजी आसात त्यो सगळ्यो जळ्यो. 4-5 वर्साचे परिश्रम केल्ले ते सगळे आमचे वाया गेले म्हणजे खूप खर्च केले. साधारण तुमकां आतां कितले नुकसान जाला? 1.5 लाख सुमार नुकसान जालें आसतलें असो म्हजो अंदाज. तुमची कितें आतां मागणी कितें आसा तुमची अशी? मागणी म्हणजे नुकसान भरपाई दिवपाची सरकारान आमकां आनी जे कोण अशें कृत्य करता तांकां आमी तरी कांय करूं शकना. तो कोण देव पळयतलो कितें करपाचें तें.
महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाला नॉन वोवन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन दिवपाच्या निमतान गोंयच्या बायलांची 1.59 कोटी रुपयांची फसवणूक जाल्ल्याची माहिती मुखार आयला। या प्रकरणात गोंय पुलिसेच्या आर्थिक गुन्हे विभागान कोल्हापूरच्या दुबावित जोडप्याक अटक केला। इतले म्हायती प्रमाण गोंय पुलिसेच्या आर्थिक गुन्हे विभागान कोल्हापूरच्या महाराष्ट्र महिला उद्योग विकास केंद्राची धनी सुमित्रा पाटील आणि तिचो घरकार दत्तात्रय पाटील हांच्या आड गुन्यांव दाखल केला। ईओसीन दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात निरंकाल फोंडेची हेमा सालेलकार हाणें कागाळ नोंद केल्या। ते प्रमाण कोल्हापूरच्या महाराष्ट्र महिला उद्योग विकास केंद्राची धनी तसेच दुबावी सुमित्रा पाटील आणि तिचो घरकार दत्तात्रय पाटील हाणें बायलांच्या महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाला आकर्षक जाहिराती वरवीं फटवणूक केल्ल्याचें मुखार आयला। तातूंत तांणी ऑटोमॅटिक नॉन वोवन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मशीन आणि हेर मशीनां विक्री करपाचेर हायस दाखयल्ले। लोकांक पयशे गुंतोवपाक प्रवृत्त करून फटवणूक करपी संबंधी वट्ट 22 कागाळी आयल्यात। तातूंतले 18 कागाळदार बायलो आणि 4 दादले आसात। बायलांक स्वताचो रोजगार आणि सशक्तीकरणाची उतरां दिवन फसयले। तातूंत व्हड परतावो मेळटलो अशेंय उतर दिल्ले। ही घडणूक डिसेंबर 2025 वर्सा घडिल्ली आणि हालींच आनीक एक केस नोंद जाल्या। पुलीस फुडलो तपास करतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हांव गोमंतक वाचतां। गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा। हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात। आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा। तांचे खूब खूब आभारी। की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात। बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान